गेले 11 महिने गोंय राज्यांक सरकार अस्तित्वात ना आणि त्या खातीर आमी वेगळ्या तरेचे दडपण ह्या सरकाराचेर हाडले. वेगळ्या कारणां खातीर आमी राज्यपाला कडेन गेले. सो हे सगळे हे पळयलें जाल्यार आयज जे गोंयांत परिस्थिती जाल्या, आयज प्रशासन ठप्प जाल्लें आसा, कॉन्स्टिट्युशनल क्रायसिस चालू आसा, लोक रस्त्यार आसात आनी हे सगळे जावपाची तेजे मेन जी जबाबदार व्यक्ती आसा ती म्हणजे गोंयचे राज्यपाल. गोंयच्या राज्यपालान एक चूक केल्ली की सिंगल लार्जस्ट पार्टीक सरकार करपाक आपुणें दिवना. ही सगळ्यांत व्हडली पयली चूक राज्यपालान केली. ज्या चुकेन आयज गोंयचे लोक सोंसतात, आयज गोंयचे लोक त्रासान पडल्यात. गोंयचो मुख्यमंत्री आपल्या आरोग्या कडेन आयज तो टक्कर दिता. गोंयचे प्रशासन ठप्प जाल्लें आसा आनी हो प्रश्न गोंयांत तयार केला गोंयचो राज्यपाल. आनी सोल्युशन ह्या प्रॉब्लमाचेर तिणें काडपाक जाय आशिल्लें. आयज ती प्रॉब्लम तिणें स्वता क्रिएट केल्लो. तो प्रॉब्लम सॉल्व करपाकूय ती असमर्थ जाल्ली आसा आनी त्या खातीर आमी जो आमचो जनक्रोश सुरू आसा, आमी कालच्यान तिका परत व्हरची म्हणून आमी प्रेसिडेंटा कडेन मागणी केल्ली आसा. तिका तर थोडे सुद्दां मॉरलिटी, थोडे सुद्दां ताका हें जर बाकी आसा मॉरल व्हॅल्यूज, तिणें स्वता जावन राजिनामा दिवन वचपाक जाय. कारण हे सगळे क्रायसिस करपाक ती एकमेव कारण आसा आनी त्या खातीर तिणें स्वता जावन एक तर राजिनामा दिवचो, आज जाल्यार आमी प्रेसिडेंटा कडेन पटिशन करतले की असली अकार्यक्षम जिका कॉन्स्टिट्युशनाची प्रोविजन गव्हर्नर म्हणून कशें काम करप तिचे कांयच खबर ना. शी हॅज बिकम लायबिलिटी टू गोवा. गोंयकारां खातीर ती लायबिलिटी जाल्ली आसा, तरी पूण ती सगळी सुविधा घेता. सो असली गव्हर्नर कित्याक जाय आमकां, जी एक्टूच करना, जी कावन्सिल ऑफ मिनिस्टरांक सांगपाकूच शकना की तुमी मिटींग घ्या कॅबिनेट. सगळ्या बोवाळ पडला, मुख्यमंत्री सरकार चलयना, कोण तरी फाटल्यान रावन सरकार चलयता. ती डायरेक्शन दिना सरकाराक, बाबा एक सायन कोण मारता हेजो पडताळ ना. गोंयभर बोवाळ जाल्लो आसा, एक वेगळो तरेचो चावस निर्माण जाल्लो आसा आनी गोवा इज इन डीप अँड डीप ट्रबल. आनी गोंयचें जें नुकसाण इतलें जाल्लें आसा तें भरून काडपाक खूब टायम लागतलो. सो म्हाका दिसता लोक आयज उपाशी आसात, लोक रस्त्यार आसात आनीक आमी तिका 5-6 खेपे मेळ्ळे, ती फक्त मेळयल्या फावटी आमकां फक्त हय हय करता, तेजे नंतर कांयच एक्ट करता. आमी तिजे कडेन वचपाचें बंद केल्लें आसा. आनीक हें सगळें आसतना आमचे गोंयचे लोक दुख्खी आसात, गोंयचे लोक उपाशी आसात. आनीक 19 तारखेक ती जी च्या दितली त्या चायेचेर एज अ गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो अध्यक्ष ह्या नात्यान हांव जेन्ना म्हाजे लोक उपाशी आसात, लोक रस्त्यार आसात, तेन्ना हांवें ठरयलां की तिजो चायेचो जो कार्यक्रम आसा तेजेर बहिश्कार घालपाक. हॅविंग नॉट इन्वायटेड द मिडियाक थंय आपोवना, कारण नाजाल्यार BJP म्हणटा तें बारीक सुद्दां फंक्शन आसल्यार मिडियाक खूब आपयता. येदो व्हडलो प्रोजेक्ट लॉन्च जाता आनीक थंय मिडिया कोणाक इन्विटेशन करना, खंय तरी बसतात आनीक हो प्रोग्राम जाता. सो इट इज अ स्टेज मॅनेज्ड विथ अ अल्टरनेटिव्ह मोटीव, particularly when a PIL challenging the capability of the Honorable Chief Minister. त्या पेटिशन भितर आसतना हे कोर्टाक इन्फ्लुएन्स करपा खातीर हो एक वेगळे तरेचो स्टेज मॅनेजमेंट BJPची जी मुख्यमंत्र्याची कोटरी आसा तेणी हें मॅनेज केल्लें आसा. आनीक म्हाका दिसता टू क्लिंग टू द पावराक घट्ट धरून रावपाक BJP खंयच्याय पातळीचेर वयता, कारण तो इतलो सीक आसतना
ताका जेन्ना रेस्टाची गरज आसा, ओपोजिशन पार्टी तेगेल्या हेल्थाचे बरें मागतात, तेणें रेस्ट घेवपाचें म्हूण मागतात आनी हे तेजी कोटरी जी आसा पावर दवरपाक ताका परत परत हाडून असो परेड करतात. इट्स अ रियली व्हेरी डिस्ग्रेसफुल एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ BJP's कोटरी. And what people are asking about the health condition is, I fully support the privacy of Mr. Manohar Parrikar and his family. Manohar Parrikarak आणि त्याच्या फॅमिलीक त्याच्या हेल्थाची प्रायवसी आणि सिक्रेसी दवरपाक पूर्ण अधिकार आसा. And I think I also should not interfere in that. Nobody should interfere in that. But when the question comes of the Chief Minister of Goa, जेन्ना गोंयच्या मुख्यमंत्र्याच्या हेल्थाच्या बाबतींत जर कोणाक जाणकारी जाय जाल्यार इट इज द रायट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ गोवा. इट इज रायट ऑफ एवरी वन टू नो द हेल्थ कंडिशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. आमी मुख्यमंत्र्याच्या आरोग्याचेर ही जाणकारी लोकांक मेळपाचो अधिकार आसा, पूण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराचे प्रायवसी वी फुल्ली रिस्पेक्ट. ओके, तुमचे म्हणणे त्या फंक्शनाक मुख्यमंत्री हजर आसलो, ते फोटो ट्रिक बी कांय नाशिल्ली. See, तो जर फोटो खूप फावटी म्हणटा न्ही, पिक्चर स्पीक्स 1000 times more than words. द पिक्चर इटसेल्फ स्पीक्स. कशें करून तेजे फाटल्यान कदेल आसा, कशें करून तो जो मुखार त्याचो OSD रावला, ते सो कशें करून ते प्रेजेंट करता तें फक्त जी कोर्टाची हें चालू आसा त्या परत परत आमी जन आक्रोशांतल्यान प्रश्न निर्माण करतात. म्हणजे तुमी खंयच्या इतले लो चीप लेवलाचेर वयतात फक्त पावर घट्ट दवरपा खातीर. म्हणजे ह्या मनशाक हेल्थाच्या काळजी घेवपाची गरज आसा, ताका तुमी सामकें डिस्ग्रेसफुली ताका तुमी एक्झिबीट करता. म्हाका तर मनोहर पर्रीकराची काकूट येवपाक लागल्या पर्सनली हें सगळें पळोवन. म्हणजे कितले ते चीप जावपाक शकतात पावरा खातीर तें हेजे पयलीं जेन्ना रिजल्ट जाला तेन्ना कळ्ळें. आणि त्याच्या नंतर ह्या गेले 9 महिन्याक तेंचे एक्झिबीट केला तेच्या हेल्था बाबतींत. ताका बावड्याक रेस्ट दिवपाक जाय, ताका सगळे लोक मागतात तेजे तो बरो जावचो म्हणून, बरो जावचो म्हणून, आनी हे ताका परत परत वचून त्रास करतात.